As we gather before the Lord, let us place all our anxieties, all our feelings, all our emotions, let us place them before the feet of the Lord. We thank the Lord for the gift of this new day. The Lord has been gracious to us every time. And we ask Him and we thank Him for giving us the gift of this new day, another day to praise the Lord, another day to express His love, compassion, and mercy to those around us. And similarly, we see that the Lord has bestowed many gifts upon us, many graces upon us. So as we spend these few moments with the Lord, let us express this gratitude towards the Lord. Because ultimately, everything we do is because of Him and for Him. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू तुका नोयमा तुकार गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन
उपकार आठवून कोता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका बोजोण करता, आखे प्रितवेर तुजी कीर्ती गायता. रोवी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नरीम आनी तारा जोमो, उजवाड फांकोन पोरकोण करता तसो. तुंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. आमी सगळीं जेजूचेर आमचे दोळे लावन नमस्कार करून ताका आमचे सगळें जिवीत आयच्या दिसाचें ओपून दिवया. आमी दीत आयिल्लीं आसा, पूण दर क्षण एक नवो वेळ, आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक आमचें जिवीत सगळें ओपून दिवपाक ही संदी आमी घेवया. आमी जेजू बरोबर आसा आनी जेजू आमचे बरोबर आसा खरो, पूण तरी पूण आमचे मदें तोळमोळ आसा. आनी तोळमोळ आसा ती बरी, कित्याक तातूंतल्यान आमकां समजोंक येता की आमचें आपलेपण आजून आमचे भितर आसा. देव आमकां केन्नाच सोंसूंक जायना तितलें दिना, आनी आमी तर तें आमचेर ओडून घेतलें जाल्यार तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. तरी पूण ही तोळमोळ जी आसा तातूंतल्यान आमी आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया आनी ही तोळमोळ ताच्या ताब्यांत करीत रावया. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया.
प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा थिंचोतल्यान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन आयलीं. सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. चिंतना, भावना, आठवणी ह्यो सगल्यो ताच्या ताब्यांत सुस्कार भायर सोडटाना करया. भितर सुस्कार घेतना जेजूक आमी सारको भितर घेवया, ताका आमंत्रण दिवया, स्विकारया आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें ताच्या नांवांत भायर काडया. भितरल्या भितर काबार जायसर सुस्कार जेजूचें नांव घेत रावया. पूण सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणपाचें ना, फकत ताचो अणभव घेवया. सिंतीदान आमचें मन ताचेर थिरावन ताच्या नांवांत आमी तर रावत जाल्यार तो आमचें सगलें हें भितरलें आपलेंपण आहा तितलें जोडून उडयतलो. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. वय, सगळे जे आकांत आसात ही भावना चिंतनाक लागून आसात, ही सगळीं म्हजी चिंतना म्हज्या अणभवांचेर आदारलेलीं आसा. आनी खूब फाटीं जो निर्णय आमी घेता तो सारको आसना, तो आपलेपणाचो आसता आनी ताका लागून आमी सारकी नीट मार्गायल्यान चलना. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. पळयात, कांय बरीं सुंदर देवाचीं उतरां ताणें उच्चारलेलीं आसात, तीं आमी आपणावया. दर दिसा देव आमकां आमची चिंतना कशी आसूंक जाय तांचेर तो उजवाड घालता आनी आमी ताचें उतर आयकोन सगळें आपलेपण आमचे मदें आहा आनी देवपण पळय आमचें सगळें आसा तितलें आमी देवाक समर्पीत आसा. ताका लागून तो स्विकारून आमकां बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी तांचे स्वातेर आपलें बरेंपण भरून काडटा. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. पळयात, देव आमकां रोखडोच आयकून जें आमी मागलां तितलें फावो कोत्ता आनी ताच्याकीन सुबेज आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ जावं दी जेजूच्या नांवांत. आमचे वस्तुकीक तें केन्नाच जावपाक ना, पूण ताणें मोगान म्हजे पासत म्हज्या पातकां पासत आपलें जिवीत वारयलेलें आसा आनी हाचो फायदो आमी दर सुस्कारान काडया. इतलो लागशिल्लो संबंद आमचें सगळें घडोवन हाडूंक देव वावुरता
देव आमकां कृपा दिता. आमी हो प्रत्येक सुस्कार असोच घालचो न्हय, पूण खरेपणी जेजूच्या एकवठान घालया आनी बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. जेजू सोबे आमी जियेतले हांव, जेजू सोबे आमी आयकतले हांव, जेजू सोबे आमी उलयतले हांव, जेजू सोबे आमी वावुरतले हांव. वय आमी जेजू जेजू म्हणटाले हांव, पूण भितरल्यान आमचें काळीज ताचें थिरायलेलें नासलें. पूण आतां वय आमी थिरावंक ताणेंनूच आमकां मदत केल्ली आसा, आमकां ती पद्दत शिकयलेली आसा. ताची वाट आमी आतां जाणो. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वी वेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पुराचे दोळे बरे मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां, खंतोवलां, तांचे सरशीं सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. ताचे हात आमचेर ओडूंक आतां आमी तयार आसा. ताका भितरल्यान आमी लागशिल्ल्यान एकवठून जियेता. सगल्यांक आमी हांगसर हाजीर करया.
Lord, today you teach us how to pray. You teach us about the what and the how of prayer. Prayer is something that engages us in the praise of God. We desire God's will to be done and His kingdom to come on earth. In prayer, we ask for graces, we ask for forgiveness, we ask for mercy. And in a way, prayer helps us to grow in likeness of Christ, to be good Christians, to follow the teachings of Jesus. Prayer gives us the grace to deal with situations and in a way, we see that prayer gives us the strength, the courage. Similarly, today's first reading emphasizes that we need to have confidence and trust in the Lord when we pray, because the word of the Lord doesn't return until it fulfills what it's supposed to do. And similarly, when we pray, if what we ask for is good for us, then the Lord gives us the grace, the Lord gives us what we ask. Because the Lord knows what's good for us and what isn't. And we see that in the Gospel, Jesus criticizes those for whom prayer is just a repetition of words. He says that elaborate words, beautifully colored words, mean nothing before the Lord. Just as a few days back, Jesus told us that when we pray, that when we fast, we need not proclaim it. And similarly here, when we pray, he says, we need to come with open minds, with a simple, humble heart, and pour out our prayers to the Lord. We see that the acceptance of our prayer depends on our disposition, depends on our intentions, it depends on our needs. And ultimately, God's love and mercy. Because God knows what we need. And He gives it to us at the right, appropriate time. Similarly, we see the 3 requests and the 4 petitions in the prayer. And similarly, we see that the name of God is supposed to be used for its true objective, that is, to bring freedom and liberty, not to bind. And therefore we need to place our hands, we place everything, all our worries, anxieties, in the hands of the Lord. We look into our lives. We look for the areas of growth and try to make a new beginning. We try to make amends. And we continue to pray. For all those victims of the COVID-19 pandemic. We pray
for the doctors, the nurses, the medical staff, all who toil day and night. We pray also for those in charge of administering the vaccines. There's a lot of fear and doubt, Lord, with regards to the vaccines. We ask you to calm all those fears. We also pray for the government and the health authorities, that every step that they take may be for the common good. Similarly, we also pray for those suffering from other ailments. We keep in mind Francisco Pereira, and we continue to pray for his good health. We also pray for those who are in hospital, those expecting a child, those who are seriously ill. We ask the Lord to give them His strength. We also pray for those who celebrate their birthdays and their anniversaries. We pray for those who are preparing for their examinations. We pray for those who have been affected by the COVID-19 pandemic in various ways, be it financially, spiritually, medically, academically. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in our families, in our neighborhood, and most importantly, peace within ourselves. We also pray for those who have gone astray. These are a few prayers, Lord, that we place before you. There are still many that are deep within our heart. You know it all. And so we place all these prayers before you, Lord. We place them at your feet, and we ask you to give us the grace that today, as we continue doing our work, that we may be able to proclaim your good news, that every step, every action that we do may proclaim your mercy, compassion, and love, and above all, that we may be worthy to live as your sons and daughters. जी सगळीं आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांनी दुयेंसाक लागून कश्टावतात, तितल्यांकूय जेजू आमी तुजे सोरशीं हाडून तुजो स्पर्श कर म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करता. जांकां आमी आदीं हाडलेलीं तीं बरीं जालेलीं आसात, आनी तांकां लागून आमी तुका आर्गां दिता, कित्याक तूं जावन आसाय जिवंत जेजू. तांकां पिकोवणी दिवन तीं बरीं जालेलीं आसात. मोहिमा आनी वाखाणणी तुका. पूण जीं कोण आजून कश्टावतात तांकां बरीं कर, आनी तांच्या दुखांत तीं तुका एकवटून रावंक आनी हे परी तुजे बरोबर संवसारांत आसलेल्यांक सुटका सोडवण मेळोवंक हें तांचें दूख कोश्ट तूं स्विकार.
सुकली आमी आमचे दोळे जेजूचेर लावया आनी होच जेजू जाका आमी पळयता तोच आमचे कुडींनी आसा, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. आनी हेच परी ताका एकवटोन जशे भाशेन ताणें बापायक उलो मारलो तेच भाशेन ताचे सोवें ताका एकवटोन सगळी आमची मागणी देसा मनांत धरून आमी ताचे बरोबर बापाक म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता. सोयमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार, थिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोर्ते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या, संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासनांक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका अजपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Ti amka kalis, Di maka kalis, Tuja kalza sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Di maka kalis, Di maka kalis, Tuja kalza sarke.